फकत राज्यातच न्हय जाल्यार देशातले पयले आशिल्ले विठ्ठलापूर साखळेचे ग्रीन म्हळ्यार पर्यावरण पूरक शाळेचे काम झुजा पावड्यार सुरू आसा। हो प्रकल्प पूर्ण जावपाच्या मार्गाचेर आसा। येता त्या शिक्षणीक वर्साच्या नवीन प्रकल्प शाळा भरतली, मात सुरवातीचे कांय दीस तरी कळाव जातलो हें निश्चित आसा। आतां मेरेन ह्या प्रकल्पाचे सुमार 95% काम पुराय जाला। उरिल्लें काम पुराय जावपाक किमान म्हयनोभर तरी लागतलो। देखून विद्यार्थ्यांक पर्यावरण पूरक शाळेंत प्रवेश करपा खातीर आनी कांय दीस वाट पळोवची पडटली। विठ्ठलापूरचे सरकारी शाळेक व्हड इतिहास आसा, पण संख्येच्या बाबतीन हे शाळेचो शेक आसा। पयलींची शाळा मोडून 5 कोटी परस चड रुपया मोडून सगळ्या साधन सुविधांनी युक्ती अशी व्हडली इमारत बांदल्या। राज्य साधन सुविधा विकास महामंडळा वतीन हो प्रकल्प उबारतात। 3 वर्सां पयलीं ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घाल्लो, मात कोविड आनी हेर कारणांक लागून हे इमारतीचे काम लांबले। हे इमारतीन थंड वातावरण आनी नितळ सूर्यप्रकाश उपलब्ध जावपा खातीर विशेष वेवस्था केल्या। ह्या इमारतीन 16 क्लासरूम आसात। ह्या भायर नाच, योगा आनी संगीत प्रशिक्षणा खातीर स्वतंत्र वेवस्था आसतली। आता शाळेचं काम सध्या आता 95% होत आलेलं आहे, 5% राहिलं आहे। ते आता लवकरच पूर्ण होऊन नवीन शैक्षणिक वर्षामध्ये ही इमारत आम्हाला मिळणार आहे। त्याच पद्धतीने आता नवीन जे मुलं आले त्यांना ही चांगली सुयुक्त अशी इमारत चांगल्या पद्धतीने वापरता येईल। इमारत जी आहे ती देशातील पहिली इमारत आहे जी पर्यावरणपूरक आहे, जिथं सर्व बाजूने हवेशीर वातावरण आहे, जिथं मुलांना चांगल्या पद्धतीने शिक्षण व खेळ बाळगण्यात येतील।